पुर्गोतोरींतल्या ओतम्यां खातीर मागणें. ब्रेस्तार. एसोर पदवेदार दोनया देवा जेजू तुज्या देवीक पुतान आपूण पराधीन जावचे आदले राती आपल्याच हातांनी आपल्या शिसांक आपले मांस आनी रगत दिलें आनी तेंच आख्खे पवित्र सभे खातीर दवरलोलें सासणीक बलिदान आनी भावार्थ्यांक जिवीत दिवपी जेवण जालें. तेच जेजूच्या रोगता मांसा वरवीं पुर्गोतोरींतल्या ओतम्यांची सुटका कर म्हूण हांव तुजे लागीं कालतेपणी मागतां. अदीक करून ह्या त्या ओतम्यांची जो सदांच तुज्या अगणीत मोगाच्या गुटाक कालतो आनी विस्वासी आसलो. तो ओतमो स्वर्गार पावूं तुज्या देवीक पुता बरोबर तुज्या मोगा खातीर तुका वाखाणूं आनी तुजी तुस्त करूं ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सदव आनी सदय तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासणांचो विसव तांकां दी दोनया आनी सासणांचो उजवाड तांचेर परजळूं सवस्कायेन तीं तारावूं. आमेन.